आयज पोगो ना तर युतीचे राजकारण ना। आमचे पोगोक प्राधान्य आसा। पोगो विशीं तडजोड करून आमकां युती नाका म्हण आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब उलयला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। इतलो गोंयकार केन्नाच वायलंट नासलो पण आता वायलंट जाला। कित्याक जाला? बिकॉज ऑफ एक कल्चरल जिनोसाइड गोंयच्या आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या संस्कृतीचेर पडत आसा। एक तांकां रेप, मर्डर, मारप, चोरप, लुटप म्हणजे काय न्हू, हे तेंचे डेलीचे खबऱ्यो जे गोंयांत जाय नासले ते गोंयांत जायत आसा। तो सांगता की आमी मुख्यमंत्री आमी करता, एमएलए आमी निवडटा, सरकार आमी निवडटा आनी ह्या फुडें आमी झेडपी निवडून हाडटले, सरपंच आमचो आसा, फुडलो सरकार आमी करतले, तो डायरेक्ट सांगता। आनी हांकां कोणे माथ्यार बसयला? या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी। आमी ह्या अलायन्साचे गजाली करू, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मॅच। ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती एमजीपी, जावं ती बीजेपी, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपले राजकारण करता। आणि जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, पोगो सायडीक दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका। आमी नांवांक अलायन्स जावपाचे ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्ड वांगडा आनी कोणा वांगडा। आमी जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो वील बी द क्रायटेरिया। पोगो इज द क्रायटेरिया। ही प्रायोरिटी आसा। आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचे राजकारण ना, ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता। आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना। कित्याक हे उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता। गोंयकार प्रत्येक बाबतींत सफोकेट जाता। तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय, फक्त बीजेपीक भायर मारपाक आनी अलायन्स करपाक जाय, सरकार करपाक जाय आनी परते ह्या घाटयांक व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, झेडपी करपाक जाय, हेची इलिगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हे राजकारण आमकां मान्य ना आनी आमी ते करपाचे ना। सॉरी।